मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी क्रिस्ताच्या सांजोवन बरयल्ल्या मोगाचें गीत हाच्या विशयांत आज उलयता हांव. पोर बुधवारा एक आमी इंट्रोडक्शन दिलें मोठव्यान हाच्या विशयान हांव उलयलो. आज ह्या गितान कितें बरयलां पळय तें समजूंक आमी प्रयत्न करता. हें गीत क्रिस्ताच्या सांजोवन आपूण जैलांत आसलेल्या वेळार, कित्याक थोडो तेंप ताका जैलांत गेल्ले चुकीन, कित्याक ताणें चूक केल्ली म्हणून न्हय, पूण तशें घडलें ताच्या जिणेंत. जैलाची जिणी सुमार 9 म्हयने जावन भोगाचे पडले, तोवर ताणें तें बरयल्लें. ह्या गितांत 40 स्टांजा आसात. 40 स्टांजा, तातूंत 30 आनी 1 स्टांजा आपूण जैलांत आसतना बरयल्ले. उपरांत 9 स्टांजा उपरांत बरयल्ले. आमच्या जिणेंत एक अंत आसा म्हूण येत. भुरगेंपण, तरणाटे, प्रायवंत अशें आमी जिणेंत वाडून येता. खंय जिणी आसा गी, खंय जिवीत आसा गी, थंय वाडावळ आसा. जावं एका रुखाक थंय, जडा थंय, जावं मनजाती थंय, जावं मनशां थंय, आमचें थंय जिवीत आसलेल्या वेळार त्या जिवितांत वाडावळ आसा. आमी एकच तरान रावना. थोड्यां थंय ती वाडावळ बरी जाता. आमच्या जिणेंत मात्र न्हय, आमच्या जिणेच्या हर एका लक्षणांत थंय, म्हळ्यार आमची कूड वाडटा, आमची समजणी वाडून येता, आमी शिकपांत वाडटा. हर एका संगतींनी आमची जिणी बरी आसलेल्या वेळार वाडून येता. तशेंच आमची आत्मीक जिणी वाडून येता. ते आमी सबाय पोटी विसर पडटा. आमी भागतून घेतल्या वेळार आसल्या तशेंच रावना. आमी वाडून येता. वाडून येयसे म्हूण देवान बाप्तिस्मांत आत्मीक जिविताचें बी आमचें थंय घालां. तें बी कीर लाता, वाडून येता, फुलोवन येता आनी फळ दिता. हें बी कशें वाडून येता, आत्मीक जिणी कशी वाडून येता म्हूण आमी समजूं जाय पडटा. आमची कुडीची जिणी कशी वाडटा म्हूण आमकां कळटा. आनी आमी जल्मल्या वेळार भविश्या ल्हानशे 1 किलोग्राम आसलें जावंक पुरो, पूण आज 70 किलोग्राम आसूंक पुरो. आमची आत्मीक जिणी तशीच वाडून येता. येचय येना जाल्यार हाचे थंय कांय सूख आसा म्हूण अर्थ जाता. ही आत्मीक जिणी वाडोवन येतना कितें घडटा म्हणल्यार सवाल ताका क्रिस्ताचो सांजोवन जाव दिता. आमची आत्मीक जिणी मोगांत आठापून आसा, कित्याक देव मोग जावन आसा. केन्ना आमी देवाचो मोग करता, केन्ना आमी पेल्याचो मोग करता, तेन्ना आमची आत्मीक जिणी वाडून येता. कशी आमची कूड वाडून येता गी, तशेंच आमची आत्मीक जिणी वाडून येता. आमी सुरवेर आत्मीक जिणेक कुरपेचें फळ जावन आसता, कुरपेचें बी जावन आसता, मागीर तें वाडून येता. ह्या वाडावळींत सादारण 3 अंत आसात. इंग्लीश भाशेन आमी पर्गेटिव्ह लायफ, इल्युमिनेटिव्ह लायफ अँड युनिटिव्ह लायफ म्हणटात. पयल्या सुवातेर आमची पातकां आमी पयस करता, पातकांची दूख धरता, पातकां विने जियेता, पातकां आमी सांडटा, ताका पर्गेटिव्ह लायफ म्हणटात. दुसरें इल्युमिनेटिव्ह लायफ, आमच्या जिणी वाडावळींत पातकां पयस करता मात्र न्हय, आमी कुरपेची जिणी जियेता, शेगुनाची जिणी जियेता. शेगून आमी जोडटा. आमी भावार्थ मोग आनीक फेथ, होप एंड चॅरिटी आमी जोडटा. आनीक तिसरें, आमी देवा थंय, मनशा थंय
प्रत्येक तर एकवटान जियेता. ही आमची आत्मीय जिणेची वाडावळ. ती प्रत्येक जावन वाडावळ प्रत्येक जावन मोगाच्या जिणेंत आटा म्हूण आसा. ही वाडावळींत आमच्या मोगाची जिणी कशी वाडोवन येता म्हूण तो दाखोवन दिता. आमच्या जिणे मोगाची जिणे वाडोवन येता आसतना आमचो अनुभव कितें म्हणून साधारण जावन एक वाडावळींत 3 अंत आसात म्हळ्यार हांवें ते एक. आमच्या गुपीत जिणेंत आमच्या जिणेच्या मागण्याच्या जिवितांत आमच्या एकवटाच्या जिवितांत वाडावळ आसा. ती वाडावळ 3 तरान 3 वाडावळ 3 अंतचेर आमकां समजूंक जाता. कसो सांजो मोगाचे गीत हातूं हे 3 स्थिती तो दाखोवन दिता. पयल्या सुवातेर आमकां मोगाचो अनुभव जाल्ल्या वेळार प्रत्येक तरान गुपी जिणेच्या मोगाचो अनुभव जाल्ल्या वेळार आमचे थंय कितें घडटा, आमची उर्बा कितें आसा, आमी कितें करूं आशेता तें दाखोवन दिता. दुसऱ्या सुवातेर आमचे थंय त्यो मोग फुलोवन येतना देवा कडेन एकवट जावचो संदर्भ आयिल्ल्या वेळार आमकां कितें जाता म्हूण तो दाखोवन दिता. तिसऱ्या सुवातेर आमचे थंय ह्या मोगाचो एकवट जाल्ल्या वेळार कितें जाता. ह्या 3 स्थितीचो अनुभव क्रुसाचो सांजो आमकां दाखोवन दिता. कोणूच दुसऱ्या बरयणाऱ्यांनी ह्या आत्मीय जिणेच्या वाडावळ विशयी दाखयल्लें ना. आत्मीय जिणेची वाडावळ मात्र न्ही, आत्मीय जिणेच्या मोगाची वाडावळ, मोगाच्या जिणेचो अनुभव दुसऱ्यांनी दाखोवन दिल्ले आमकां प्रूफ मेळटा. हे एक ग्रंथ विशेश जावन आसा आनी जायते जाणांनी ह्या ग्रंथाचे तांची PhD जोडल्या. इतले मात्र न्ही, कित्याक हे ग्रंथ स्पॅनिश भाशेन बरयला. स्पॅनिश अकॅडमी तांणी ताका स्पॅनिश पोएटाचो पात्रोन म्हणून बिरूद दिला. कशें आमच्या जिणेंत, आमच्या लौकीक जिणेंत आमी साधारण जावन तरणाटी लग्न जावंक आशेतात. एकामेकाक तांकां आकर्शण आसा. दादल्याक स्त्रियेक दादल्यातय आकर्शण आसा. जावं पयले निचेव करन ह्या खंयच्या संदर्भार एका दादल्याक एका तरणाट्याक एक चली मेळिल्ल्या वेळार तांची एकामेकाची वळख जाता. ह्या वळखीन ती वाडटात आनीक ह्या वाडोवन येवच्या खातीर तोळ ती मेळटात. हाका डेटींग आमी म्हणटा. तसो तांकां एकामेकाचें असो मोग, एकामेकाचें असो अनुभव, एकामेकाचे आलो समजूनी वाडोवन येता. आनी एक स्थितींत आयलेल्या वेळार तांकां भोगता आपणे असल्या स्त्रिये लागीं काजार जाय म्हणून. चेडवाक तशें चलयेक तशेंच पडटा हाचे कडेन हांवें लग्न जाय म्हणून. ती एकामेकाक करार करतात. बायलांक ताचे संकेत हे आसात. मुदी दितात. आमी मुदी करता म्हणटा, करार करता म्हणटा. आनी करार करतना एकामेकाक थंय काजार जाता म्हूण ती भास दितात. आनी तिसरें त्या मोगान वाडोवन येतास थोड्या तेंपा उपरांत एकामेका लागीं लग्न जातात. ही 3 अंत आसात आमच्या साधनाच्या जिणेंत. पयले एकामेकाची वळख, एकामेकाचो साधारण असो संबंध.
दुसरें एकामेका थंय कच्चे करार, तिसरें एकामेका थंय लग्न जावचें, स्त्रियेन दादल्या कडेन, दादल्या स्त्रिये कडेन लग्न जावचें. ह्या तिनी स्थितेक अंताक अनुभव आसा. पयल्या स्थितीन अनुभव कसो, दुसऱ्या स्थितीन अनुभव कसो, तिसऱ्या स्थितीन अनुभव कसो. तितले मात्र न्ही, हे जिणेची रीत आसा, मोगाचो फळ आसा, आनीक देवाची देणी आसात. सादारण आमच्या जिणेंत ही आमकां समजता, कित्याक संवसारीक जिणे ती, कुटुंबाची जिणे ती आमकां दिसता. आमच्या आवय बापायनी कितें केलें, तशेंच आज कितें दादलो आनी स्त्री कितें करतात, कशें मोगान वाडटात म्हणलें तें आमकां कळटा. ताचे विशयान समजून घेवची गरज ना. अशेंच आमच्या आत्मीक जिणेंत घडटा, तें आमी समजून घेवचें पडटा. मोगाच्या जिणेंत तशेंच घडटा. हाच्या विशयान बरयलो मनीस दुसरो स्थित ना म्हणयेत. कुर्साच्या सांजवान बरयल्ल्या प्रमाणे, ताणें समजून घेतलेल्या प्रमाणे, ताचे थंय आसलो अनुभवा प्रमाणे, आमकां दिवच्या अनुभवा प्रमाणे आमकां दुसरे कडेन वचूंक मेळना. मोगाचे विशेश खंती जावन आसा, तो आमी समजूंक प्रयत्न करता. आतां हांव पयल्या सुवातेर, पयल्या स्थितीत येवचें तर जाल्यार हांवें सांगलें, सादारण आमच्या लावकी जिणेंत एका तरणाट्याक हे चलये कडेन ताका वळख जाता, अनुभव जाता, आकर्शण जाता. ती एकामेका मेळटा आसतना तांकां संतोश जाता, बसून उलया म्हूण जाता. एकामेका पळयतात ते, एकामेकाक आकर्शीत जाता ते. तशेंच आमच्या आत्मीक जिणेंती, आमच्या मागण्याच्या जिणेंती, आमच्या गुपी जिणेंती, आमच्या कंटेम्पलस ह्या जिणेंती देव आनी मनशा मदें एक संबंध सुरू जाता. कसो एकलो दादलो, एकलो तरणाटो त्या चलयेक मेळोवंक वेता, आनी मेळयल्ल्या वेळार त्या चलयेक भोवूस संतोश जाता, ताचें तें मन वडटा, ताका संतोशान ती मेळटा, खुशी पावता, आनीक बसया आनीक उलया म्हूण जाता. तशेंच भाव भयण, तशेंच आमचो देव मोगाचो देव. आमचो देव आमच्या आत्म्याक लब जाला, आमच्या आत्म्यांत ताचें मन वडटा. त्याच खातीर आपणाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक आमची सोडून करच्या खातीर, आमचो आत्म्याची सोडून करच्या खातीर ताणें आपणाच्या पुताक सॅक्रिफायस केलो. आमचो देव मोगाचो देव, आमचो देव मोग जावन आसा. तसो मोग आमच्या आत्म्यांत वडटा आनी तो आमकां मेळोवंक येता. मेळोवंक येता मात्र न्ही, तो मेळोवंक येतना आमकां ताचें तें आकर्शीत करता, आमकां ताचें तें वडटा. आमकां ताचें तें वडटा मात्र न्ही, आमकां ताच्या मोगाचो अनुभव जाता. ह्या अनुभवा विशयांत कोणेंच बरयल्लें ना. भाव भयणीनो, तुमी आयकतात ते, तुमी जाणात मोगाचें आकर्शण कितें गी म्हणून. जर तर तुमी लग्न जाल्ले तर जाल्यार तुमच्या स्त्रियेती या तुमच्या दादल्याती तुमकां कशें मन वडटा. पयले फावटी मेळयल्या वरां कितली खुशी जाली, कितलो वेळ उलया म्हण जालें, कसलो अनुभव जालो, कितलो संतोश जालो म्हूण तुमी जाणात ते. ताचे विशीं सांगची गरज ना. ताच्याकी व्हरता तारान देव आमकां विजीट करून येता आसतना, आमकां मेळोवंक येता आसतना, मेळोवंक येता म्हळ्यार पयस आसा म्हूण न्ही, आमच्या काळजांत तो जियोन ताचें जिवीतच उगडापेकन आमकां दाखयता आसतना ताचो अनुभव आसा, तो आमचे थंय लिपोवन आसा. त्या घडये अनुभव जाताना ताका आमी पळयता, दोळ्यांनी पळोवचें न्ही, आत्मीक दिश्टीन, मोगाच्या दिश्टीन आनी भावार्थाच्या दिश्टीन आमी ताका पळयता. तेन्ना आमचें थंय कितें घडटा म्हणलें कुर्सा संस्था आमकां शिकयता. येवो जायलो
पयलो संपर्क गुपी जिणेचो पयलो संपर्क म्हणजे देव आमकां मेळूंक येता आसतना आमचो आत्मा ताचे थंय वडटा. देव आमचे थंय वडटा, आमी देवा थंय वडटा. देवाक आमी संपर्क जाता. तेन्ना आमकां कितें जाता, कितले आमी मोगान भरता, मोगान फुलता, कितलो संतोश जाता. कितें घडटा तें कुसोसो जावन ह्या कंतिगेंत आमकां शिकयता. हांवें सांगलें ह्या कंतिगेंत 40 स्टांजा आसात म्हणून. हर एका स्टांजांत तो संक्षिप्त तरान विवरसून दाखयता. पयल्या अंताचेर 12 स्टांजा आसात. दुसऱ्या अंताचेर 13 तावन 20 मुसोर आसात. तिसऱ्या अंताचेर 22 तावन 36 मुसोर आसात. ताचे उपरांतले 4 स्टांजा ह्या संवसाराचे मोगाची जिणी कशी आनी सर्गींचे मोगाची जिणी तशी. आतां आमी देवा थंय मोगान देवाच्या मोगान लब्ध जाल्यार ताचे थंय एकवट जाल्यार कितल्या संतोशाच्या उमळ्यान आमी भरतले. आनीक ससनांचें जिवीत आमकां मेळिल्ल्या वेळार ताचे थंय मोगान एकवट आसलेल्या वेळार कितें आमकां जातलें हाचे व्यत्यास दाखोवन दिता. त्या जिणेचे म्हणजे सर्गीच्या जिणेची रूच ह्या जिणेंत मोगाचे एकवटान आमकां मेळटा आसतना आमकां कितें जाता म्हणलें तो दाखोवन दिता. तर भाव भयणीनो, हें गीत संपूर्णपणान समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. पयल्या सुवातेर हें गीत ताचो संक्षिप्त अर्थ कोंकणी भाशेन सांगूंक कश्ट. दुसरें असली ग्रंथांत. तिसरें कित्याक आमकां हर एका मनशाक मोगाचें जिवीत आसा, मोगाची सकत आसा, त्या सक्तीन त्या जिवितान हें समजूंक आमकां सुलभ जावंक पुरो. पूण आमी हें समजून घेतना नैस पुरसांतच्या सांजो बोर येयले तें समजून घेवचें. आमच्याच काळजाचेर आमी दिश्ट घालूंक जाय. आमी बाप्तिस्माचे जिणेंत मात्र आसा गी, पाताक मात्र पयस केल्या पुरो गी. शेगुणाची जिणी आमी कशी जिये जाय आनी मोगांत कशी वाडा जाय म्हणलें हें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया.